नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. सपदरी नाशिक सोलापूर कॉरिडॉर आणि ओडिशाच्या NH 326 रुंदीकरणाच्या प्रकल्पाक केंद्रीय मंत्रिमंडळाचो पांचवो बावटो. अस्तंत बंगालांत जावपी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर राजकीय रणनीती थारावपाक केंद्रीय मंत्री अमित शाह अस्तंत बंगालांत भाजपा कार्यकर्त्यां बरोबर केल्यो बसका. गोंयच्या तिसऱ्या जिल्ह्याक कुशावती नांव अधिसूचीत. गोंयची संस्कृताय दायज दर्शोवपी जिल्लो म्हूण मुखेलमंत्र्यांनी केलें वर्णन. नव्यान वेंचून आयिल्ल्या जिल्हा पंचायत वांगड्यांनी घेतलो सोपूत. जिल्हा पंचायत वांगड्यांनी ग्रामसभांक आपली उपस्थिती लावची, मुखेलमंत्र्यांनी केली सुचोवणी. नव्या वर्साक येवकार दिवपा खातीर पर्यटक तशेंच शासकीय यंत्रणा आसा सज्ज. गोंयांत बॉलिवूड कलाकारांच्या उपस्थितीन जातल्यो नाच आनी संगीताच्यो कार्यावळी. आतां खबरो विस्तारान. केंद्रीय मंत्रिमंडळान आयज 2 हायवे प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या. सपदरी नाशिक सोलापूर कॉरिडॉर आनी ओडिशाच्या NH 326 रुंद करपाचो ह्या प्रकल्पांत आस्पाव आसा. महाराष्ट्र राज्यात 6 लेन ग्रीनफील्ड प्रवेश नियंत्रित नाशिक सोलापूर अक्कलकोट कॉरिडॉर बांदपाक आर्थीक वेव्हार मंत्रिमंडळ समितीन मान्यताय दिल्या अशी माहिती नवी दिल्लीन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन माहिती आणि वितरण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिल्या. 20,668 करोड़ रुपए के 2 हाईवे के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट में अप्रूव हुए. पहला प्रोजेक्ट है नासिक और सोलापुर को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड. ये अगर आप हमारे जितने भी अगर इसको देखें आप एक तरीके से विकसित भारत का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है. ये दिल्ली से मुंबई ऑलरेडी काफी प्रोग्रेस हो गई है. अब मुंबई से चेन्नई वाला जो कॉरिडोर है वो ये वाला कॉरिडोर है. इसका आज जो अप्रूव हुआ है सेक्शन वो है नासिक से अक्कलकोट यानी शोलापुर, उसके आगे नीचे कुरनूल कडपा चेन्नई की तरफ आगे जाएगा ये कॉरिडोर. आज जो अप्रूव हुआ है वो नासिक से शोलापुर का कॉरिडोर अप्रूव हुआ है. 1,526.21 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या NH 326 रुंदीकरणाक लागून बाजारपेठ रायगड आणि कोरापूट या आदिवासी जिल्ह्यांक व्हड फायदो जातलो अशें तांणी सांगलें. बहुत इम्पोर्टेंट है. कई बड़े शहरों को और कई बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स को जोड़ेगा. नासिक, अहिल्यानगर, धाराशिव, शोलापुर, इन सब जिलों को जोड़ेगा. ये 2 साल में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होगा. 374 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और 19,142 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा. भाजपा फुडारी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे आयज अस्तंत बंगालाच्या भेटेर आसात. राज्य विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर तांची ही भेट म्हत्वाची आसा. वेंचणुकेची रणनीती तयार करपाच्या दिकेन ते आयज भाजपा खासदार आणि आमदारांबरोबर बसका करतले. ह्या बसके उपरांत थळाव्या विज्ञान सभाघरांत भाजपा कार्यकर्त्यांबरोबर गृहमंत्री अमित शाह आनीक एक म्हत्वाची चर्चेत वांटेकार जातले. काल एका खासा पत्रकार परिशदेन गृहमंत्री अमित शाह हांणी तृणमूल काँग्रेस सरकाराचेर खर टिका केली. 2026 भाजपा सरकार जाल्या उपरांत अस्तंत बंगालांतल्या घुसखोरांक भायर काडून उडयतले अशें उतर तांणी दिलें. देशाची संस्कृती आणि सुरक्षा राखपा खातीर अस्तंत बंगालाची शीम बंद करप गरजेचें आसा आणि अशा तरेचें सरकार घडोवप गरजेचें आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर आयज बांगलादेशांत वचपाक भायर सरतले. तशेंच मंत्री जयशंकर आदल्यो प्रधानमंत्री आनी बांगलादेश राष्ट्रवादी पक्षाच्यो अध्यक्षा बेगम खालिदा जिया हिच्या निमण्या संस्कारांत वांटेकार जातले. बेगम खालिदा जिया हांच्या मरणा उपरांत बांगलादेशान 3 दिसांचो राज्य दुखवटो जाहीर केला. अयोध्यान भगवान श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठापना द्वादशी महोत्सवाचे आयोजन जाले. ह्या वेळार संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी पुजा अर्चना केली. ढोल मंजिरी वाजयत भाविकांनी भव्य शोभायात्रा काढली.
यह दिन पाकर मैं मानता हूं कि सब कुछ मुझे मिल गया। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे राघवेंद्र सरकार ने स्वयं इस दिन के लिए मुझे चुना था, इसलिए मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ। साथियों, आज से 2 वर्ष पूर्व हमारे प्रभु श्री राम सदियों की प्रतीक्षा के उपरांत अपने दिव्य मंदिर में विराजमान हुए। अपनी अद्भुत और तेजस्वी छवि के साथ वे आज केवल अयोध्या ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को वह कीर्ति प्रदान कर रहे हैं। उस कीर्ति की विशालता को समझने और शब्दों में बांधने का सामर्थ्य मुझ जैसे व्यक्ति में तो नहीं है, परंतु प्रभु की कृपा से आज मैं आप सबके समक्ष यहां पर खड़ा हूं और मुझे लगता है कि आज का दिन मेरे जीवन के सौभाग्यशाली दिनों में से एक है। आता घेऊया एक लहानसं विसव. अशोक मस्ते सारी रात नचना और नाले बोलियां दे भरने मैं खूनी एक एक पल दिन गुण के गुजारदा आ जा तेनू अखियां उड़ेगियां. I, Shinjini, And me, Dev, am coming on 31st of December on DD National. for Zoom India Zoom. हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ईयर सेलिब्रेशन में। हम कर रहे हैं नए साल का स्वागत। नए सपने, नई उम्मीदें और नए वर्ष का मनाएंगे जश्न। ला रहे हैं आपके लिए शानदार परफॉर्मेंसेस, फ्यूजन बैंड, फ्रेंच डांस, लिटिल कथक परफॉर्मेंस और मैं ले जाऊंगा आपको जादुई दुनिया में कुछ न्यू ट्रिक्स और न्यू एनर्जी के साथ 1 जनवरी शाम 5 बजे और पुनः प्रसारण 4 जनवरी रविवार 12 बजे डीडी नेशनल पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. गोंयचो 3रो जिल्लो आयज सावन अधिसूचित केला. ह्या नव्या जिल्ल्याक कुशावती हे नांव गोंयच्या न्हंयचेर आधारीत दिला अशी घोशणा मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केल्या. कुशावती जिल्लो ह्या फुडें गोंयची गिरेस्त संस्कृताय, जैव विविधताय, दायज, थळां दाखोवपी जिल्लो थारतलो अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. साउथ एंड कुशावती डिस्ट्रिक्ट 3रो डिस्ट्रिक्ट आसतलो. घडीक सगळो चार्ज जो आसा वो साउथ गोवा कलेक्टरा कडेन उरतलो अनलेस एंड अंटील एडमिनिस्ट्रेटिव्ह चेंजीस आत्ता कांयच जावचे ना. सगळो चार्ज हो साउथ गोवा कलेक्टर ऑफिसांतल्यानूच चलतलो. आमी जो पर्यंत फायनल एस्टाब्लिशमेंट करून कलेक्टर थंय बसना तो पर्यंत लोकांक कसलीच दिवपाची गरज ना. केपें हांगासर ताचें मुख्यालय आसतलें, पयलीं डिक्लेअर केला त्या प्रमाणे, आनी सगळ्यांक कन्विनियंट. आनी केपें टू काणकोण स्पेशल बस सर्विसीस मदल्यान त्या घाटांतल्यान ज्यो आसा पळय न्ही त्या घाटांतल्यान सेपरेट बस सर्विसीस फॉर टू एंड फ्रो फॉर द पीपल फ्रॉम द काणकोणा. ती काणकोणांतल्यान मडगांवांतल्यान गोवन तांकां हितून येवपाची गरज ना, केपें येवपाची गरज ना. मदल्यान बस सर्विसीस जाल्या कारणान इट इज द शॉर्टेस्ट रूट. केंद्र सरकाराच्या डिस्ट्रिक्टान ज्यो एस्पिरंट डिस्ट्रिक्ट ज्यो मार्क जाता तितून ही एस्पिरंट डिस्ट्रिक्ट कुशावती डिस्ट्रिक्ट म्हणून ही मार्क केली वतली. आनी हातूंतल्यान म्हणजे आमकां फंड्स पूल करपा खातीर केंद्र सरकारा कडल्यान खूब मोठ्या प्रमाणांत मदत जातली. नव्यान वेंचून आयिल्ल्या जिल्लो पंचायत वांगड्यांचो सोपूतविधी सुवाळो आयज पर्वरे सचिवालय संकुलांत जालो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, पंचायत मंत्री मोवेन गोदिनो आनी हेर सरकारी अधिकारी हजर आशिल्ले. ह्या वेळार 50 जिल्लो पंचायत वांगड्यांचो सोपूतविधी सुवाळो जालो. उत्तर गोंयचे जिल्लो पंचायत अध्यक्ष म्हूण रेश्मा बांदोडकर आनी उपाध्यक्ष म्हूण नामदेव च्यारी हांणी सोपूत घेतलो. जाल्यार दक्षिण गोंयचो जिल्लो पंचायत अध्यक्ष म्हूण सिद्धार्थ गावस देसाय आनी उपाध्यक्ष अंजली वेळीप हांणी सोपूत घेतलो.
सोपूतविधी सुवाळे उपरांत उलोवप करतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी नव्यान वेंचून आयिल्ल्या जिल्लो पंचायत वांगड्यांक आपल्या वाठारांत उदरगतीची कामां हाताळपाचें सुचयलें. ह्या फुडें जिल्लो पंचायत वांगड्यांक अदीक अधिकार दिवन तांकां थळाव्या ग्रामसभा बसकांनी वांटो घेवन विकास कामांक हातभार लावचे अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. करपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो हातभार हो खूब मोठ्या प्रमाणात आमकांय सगळ्या जाणांक लागतलो. म्हणून एक गजाल लक्षात घेयात की जिल्हा पंचायत ही तुमकां मेळिल्ली पावर न्ही, तर जिल्हा पंचायत ही तुमकां मेळिल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. तुमी दिवपी सर्वीस, सॅक्रिफायस आनी अकाउंटेबिलिटी आसा. तुम्ही लोकां खातीर कशा पद्दतीन सर्वीस दितले, तुम्ही कशा पद्दतीन लोकां खातीर सॅक्रिफायस करतले आनी ताजी अकाउंटेबिलिटी कशा पद्दतीन दितले हें चड म्हत्वाचें आसा. म्हणून आमी हे फुडें वता आसतना त्या खातीर डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटी हातूंतूय तुमकां पावर सुटल्यो. हाज्या फुडें तर आमी वेगवेगळे कडेन कशा पद्दतीन तुमकां पावर्स दिवप हें आमी हांव आनी आमचो पंचायत मिनिस्टर मेळून थारायल्या. हांव येता आसतनाच आतां DOP कडेन आनी मिनिस्टरा कडेन उलयल्लो की प्रत्येक ग्रामसभे खातीर तुमकां इन्विटेशन ह्या फुडें कंपल्सरी तुमकां ग्रामसभेचे इन्विटेशन तुमकां येतले. त्या ग्रामसभेक तुमकांय बी मानाचें स्थान स्टेजीचेर बसपाक मेळटलें. इवन दो आमी जशें म्हणटा की पंचायतीच्या लोकल मिटिंगेक तुमकां आपोवप तें कंपल्सरी आसतलें. थंय तुमकां जरी वोटींग रायट नासलो आसत जाल्यारूय तुमकां इन्विटेशन हें तुमच्या खातीर येतलें. ह्या वेळार पंचायत मंत्री मोविन गुदिन्हो हांणी जिल्लो पंचायत वांगड्यांक चड अधिकार दिवपा विशीं मुखेलमंत्र्या वांगडा चर्चा करून फुडलो निर्णय घेतले अशें सांगलें. तुम्ही जेन्ना इतली तुमची उत्साह आसा, तुम्ही खऱ्यांनी लोकां अपेक्षीत जी कामां आसा ती करून तुमकां दाखोवपाचे हे तुमच्या मनान घट भाशेन रिगुलरले जाय. आनी तेन्नाच लोक म्हणटले आमी बरें काम केलें, आमी बरे मनशान निवडून दिले. अशें जाता की मेनी अ टायम्स एकदा थिंगा पावले मागीर रोखडे विसरता. इनफॅक्ट वर्क शूड स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट डे इटसेल्फ. आनी हांवें मान्य मुख्यमंत्र्याक सुद्दां सांगला, तुमचे जे फंक्शन तुम्ही करता आदले बॉडी जे आसले खूब बरें काम केलां. आनी त्योच वस्तू ज्यो पंचायतीनसून जाताल्यो, इवन गव्हर्मेंटा कडेन जाताल्यो, एट अ व्हेरी लो कॉस्ट यू पीपल हॅव डिलिवर्ड. वेदर इट मे बी स्मॉल वर्क्स विच इज माय ऑब्झर्वेशन. जिल्ल्यान खरें बरें काम केल्लें आसा. आनी हे फाटी थोडीशी मायल्स फंक्शनां तुमकां दिवची ही म्हाजी इच्छा आसा. आनी हांव मुख्यमंत्र्याक सांगून तुमकां एडिशनल टास्क वीच शूड बी लेफ्ट टू यू, समथींग नॉट व्हेरी मेजर एंड नॉट मायनर ऑल्सो, इन बिटवीन तुमकां आमी टास्क दिवपाक जाय टू मॅनेज सम अदर थिंग्स वेर युअर हँड्स विल बी फूल डेव्हलपिंग. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर हांणी राज्यांतलो भोवप्रतिक्षीत तिसरो जिल्लो जाल्ल्या खातीर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या निर्णयाक येवकार दिलो. तिसऱ्या जिल्ल्यांत धारबांदोडा, सांगे, केपें आनी काणकोण हे तालुके अस्पावीत जातले, जाका लागून प्रशासन अदीक घटमूट जावन लोकांक सरकारी सेवा जलद गतीन मेळटली अशें मोगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर हांणी सांगलें. गोंयांत आतां तिसरो जिल्लो जाता ही एक बरी गोष्ट आसा. आनी ह्या भाजपा मोगो युतीच्या सरकारान ती जी मागणी आशिल्ली ती पूर्ण केल्या. हो तिसरो जिल्लो जो धारबांदोड्या, केपें, काणकोण आनी सांगे अशे 4 तालुक्यांतले जे लोक आसा तांकां त्यांची सोय वेवस्थीत जावची म्हणून घोशणा मुख्यमंत्र्यान केल्या. त्या लोकांक काणकोणच्यान मुरगांव येवचें लागतलें, सांगेच्यान मुरगांव वचचें लागतलें, कलेक्टर ऑफिसार जाय. आतां थंय जिल्ला वेगळे जातले, कलेक्टर वेगळे येतलो आनी खुबश्यो सोयी उपलब्ध जातल्यो लोकांक, आनी ती गरज आशिल्ली. गोंय जागो संघटना, प्रियो आनी गोंय सरकाराच्या कला आनी संस्कृती विभागान संयुक्तपणान 13व्या जागोर 2026 ह्या महोत्सवाचें आयोजन 4 जानेवारी 2026 दिसा सांजे 5 वरांचेर फोंडेच्या राजीव कला मंदिरांत केलां. ह्या निमतान आयोजीत पत्रकार परिशदेंत आदले कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी अदीक म्हायती दिली. एकंदरीत ह्या सगळ्यांचो आस्वाद ती पारंपरिक संस्कृतीचे जतन जावचे, ताचे संवर्धन जावचे ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आज थोडेसे शहरान एक पावल मारिल्लें आसा. ताचें कारण इतलेंच आसा
की ग्रामीण भागातले जागोर बरेचशे जाण लोक पळयतात. अशी एक संस्थेने एक निर्णय घेतलो, कारण ही मागणी आशिल्ली. ही मागणी बरेचशे आमदारांची आशिल्ली आणि आमदारांची असल्या कारणान एक प्रयोग ह्या नात्यान पयलीच खेप हो राजीव गांधी कला मंदिरान ताजो सुरवात जावची अशे तरेचो हो एक निर्णय ह्या संस्थेन घेतिल्लो आसा. पेडणे तालुक्यात वेगवेगळ्या जाग्यांचेर चोरयो केल्ल्या प्रकरणात पेडणे पुलिशेन गुन्यांवकारांक अटक केल्या. एका मुखेल घरफोडीच्या प्रकरणात पुलिशेन रोहन महादेव पडवल आणि जगन्नाथ केतन बाक्कर हाका चोरी केल्ले भांगर, पयशे, लॅपटॉप आणि हेर मोलादीक वस्तू सयत एकूण 53.68 लाखाच्या माला सयत अटक केल्या. ताका 7 दिसांची पुलीस कादय फरमायल्या अशी माहिती पुलीस निरीक्षक नितीन हळणकर हांणी दिली. तांकां बींग अ टेक्निकल ग्राउंड आसल्या कारणान तांकां फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्सा भितर ते लॉक आहा पळय ते ग्राइंडर कटरान लायले काय ना ते डिसमेंटल जाताले. सो तांकां इतक्या फास्ट हें करताले ते विदीन 45 मिनिट्स ते भितरसून भायर येताले सगळें करून. मागीर जे एकटो भायर जो आसतालो चोरी जावपा टायम एकटो भायर रावप तेंच्यांनी दुसऱ्याक कन्वे करप. भायली परिस्थिती आहा पळय रस्त्यार रोडार कोण येता अलर्ट करप हें करप. सो तो भायर एकटो फोनूच घेवन आसतालो. सो भितरलोय आसतालो तो बिंदास काम करून भायर येवप तेणें. आनी मागीर ते एका पॉयंटार येवन परत आहा तशेंच स्प्रीड जावप दुसरे दुसरे स्कुटरींनी आनी लेफ्ट जावप त्या स्पॉटार वचून. हो खंय तरी पुलीस कामाक आमकां जायतो हर्डल पडटालो. खंयचीच दिसनासली, खंय दिश्टी पडनासली, खंयच तेंचो आयडेंटिटी खंय तरी लोकां समोर येनासली जावं आमच्या समोर येनासली. ह्या खातीर खुबूच आमकां हर्डल जाली. आतां घेवया एक ल्हानसो विसो. तेरा छुआ लागे मोरी सूखी डाल हरे आए. प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है. हम आपकी आंखों से नींदें ही उड़ा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो. लीगल क्लैरिटी के लिए टैक्स ईयर रखना एटलीस्ट कट द कंफ्यूजन ऑफ द प्रीवियस ईयर और द असेसमेंट ईयर. दैट्स द ओनली ऑब्जेक्टिव. यानी कि मिडिल क्लास का जो टैक्स पेयर है वो उसको माना जाएगा कि ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट बाय डिफॉल्ट, जब तक कि उसकी कोई गलती ऐसी ना पकड़ी जाए जो कि विलफुल हो. अंडर द न्यू एक्ट व्हाट हैज बीन डन इज कि सबको एक सेक्शन के अंडर डाल दिया है. कांस्टेंट रेट्स व्हिच हैव बीन रिटेन्ड इन द न्यू लॉ. सो देयरफॉर दो चीजें बहुत प्रिंसिपली जो taken care in the new act is you don't need to look at multiple provisions in the act. The Mission of Developing India प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. नव्या वर्साक येवकार दिवपाक गोंयांत देशी तशेंच विदेशी पर्यटक व्हडा संख्येन गोंयच्या दर्यादेग वाठारांत एकठांय आयल्यात. 31 डिसेंबराक सोंपत्या वर्साक निरोप दिवपा खातीर गोंयांत वेगवेगळ्या जाग्यांचेर संगीत आनी नाचाच्यो कार्यावळी आयोजीत केल्या. तशेंच बॉलिवूड कलाकारांच्या उपस्थितीन खुबश्यो कार्यावळींचें आयोजन लेगीत केलां. देशी विदेशी पर्यटक ह्या कार्यावळींत भाग घेवपाक सज्ज जाल्यात. तशेंच फावो ती शासकीय यंत्रणांनी लेगीत आपली तयारी दवरल्या. हरमल दर्यादेग वाठारांत कांय विदेशी पर्यटक हरे कृष्णा हरे रामाच्या भजनांत मग्न आशिल्ल्याचें चित्र पळोवपाक मेळ्ळें. व्हडा संख्येन गोंयांत पर्यटक येतात, पूण मुळावी साधन सुविधा दर्यादेग वाठारांत ह्या पर्यटकां खातीर उपलब्ध ना अशी खंत थळाव्यांनी उक्तायल्या.
पेडणे तालुक्यांतलो हरमल बीच तसोच आरांबोल बीच स्वीट लेका खातीर फामाद आसा आनी ह्या ट्युरिस्ट स्पॉटाचेर दर वर्सा शेकडो पर्यटक येत असतात. तातूंत देशी असतात विदेशी असतात. परंतु सरकारचो ह्या पर्यटन स्थळाचेर लक्षच ना. कित्येक फावटी ग्रामस्थांनी वेवसायिकांनी मागणी केली. काय पर्यटकूय मेळ्ळे अशें की आमी दर वर्सा येता हांगा पूण हांगा कितेंच सोय नासता अशें सांगपी पर्यटक जेन्ना मेळटात तेन्ना आमी हरमलचे आसून खूब वायट दिसतालें. ताचे खातीर हे पर्यटन स्थळ खरेंच फुडारलेले आसतले की वंचीत आसतले हो मोठो प्रश्न आसा. आनी ग्रामस्थ हे नात्यान खूब वायट दिसता की किमान आमी जेन्ना बाकीच्या गांवांनी वयता बाकीच्या प्लेसीर वयता तेन्ना थंयसरल्यो सुविधा पळोवन हांगा सुविधा कितेंच ना हेचें दूख दिसता. ताच्या खातीर सरकारान लोकप्रतिनिधींनी हेचेर लक्ष दिवचो आनी हांगा सुविधा लोकांक दिवच्यो. पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी उत्तर आनी दक्षिण गोंयाक नव्या वर्साच्या उत्सवाच्या फाटभुंयेर गोंयांत खल सुरक्षा वेवस्था चालीक लायल्या अशी माहिती दिली. येरादारी वेवस्थापन आनी खंयचेय घडणुकेक बेगीन प्रतिसाद दिवपाचेर लक्ष केंद्रीत करून पर्यटन पुलीस, दर्यादेग पुलीस आनी ATS पंगड 24 वरां गस्त दिवपा खातीर नेमल्यात अशी माहिती पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी दिली. हर साल की तरह इस साल भी गोवा पुलिस ने नए साल की तैयारी के लिए बहुत सारे कानून व्यवस्था से संबंधित इंतजाम किए हैं. नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा दोनों जिला की पुलिस कई दिनों से क्रिसमस के पहले से ही नाकाबंदी, पेट्रोलिंग और जहां तहां वॉच टावर के ऊपर में निगरानी रख रही है. जैसा कि आपको मालूम है, इस साल गोवा में IR बटालियन के 700 नए जवानों ने ट्रेनिंग करके और फोर्स को ज्वाइन किया है. इसलिए हमारे पास फोर्स की भी अवेलेबिलिटी पहले से बेटर है और इसको ध्यान में रखते हुए नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दोनों डिस्ट्रिक्ट को एक्स्ट्रा मैन पावर भी IR बटालियन की दी गई है. और तमाम जगहों पर लगभग अगर हम पूरे गोवा राज्य की बात करें तो 100 से ज्यादा जगहों पर नाकाबंदी और पेट्रोलिंग पार्टीज इवनिंग टाइम से लेकर और देर रात तक, जब तक कि टूरिस्ट लोगों का आना जाना लगा रहता है तब तक ये चलता है. हरमल दर्यादेग वाठारांत पर्यटन खात्या वतीन आयोजीत रापणकराचे सी फूड फेस्टिवलाचो समारोप सुवाळो व्हडा उमेदीन जालो. ह्या कार्यावळीक पर्यटकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. निरोप सुवाळ्याच्या फाटभुंयेर नव्यान वेंचून आयिल्ले जिल्लो पंचायत वांगडी तारा हडफडकर, राघोबा कांबळी, श्रीकृष्ण हरमलकर हांचो मानेस्तांचे हस्तुकी भोवमान जालो. ह्या वेळार उलयतना आयोजकांनी ह्या उत्सवाक लागून थळाव्या नुस्तेमारी समाजाक बरो आधार मेळटा अशें सांगलें. आमी हे फिशरमॅन वी आर स्टेइंग ओवर हियर फ्रॉम आवर बर्थ, लायक नॉट फ्रॉम बर्थ माय बर्थ बट ग्रँडफादर फोर ग्रँडफादर आमची पिढ्याची पिढ्या हिंगा रावन आमी हिंगा रावल्या. सो एक मागता सेल केला लागी ह्या मनशाचेर उबे रावन की आमची तुमी एक कितें तरी उपाय काडचो आनी आमची घरां सेव करून तशेंच आमचे ट्युरिझम चलता. ट्रेडिशन आमी रापण मारताल्योच ना न्हू, मारताल्योच आमी अजुनूय चालू आसा. आमचे रापणकार जायतेच आसा. फॉर एक्झाम्पल हेंटेनी हातून फुडें येयला आसा फुडें हे आमचे लायक ते कोर सकाळी 5 4 5 उठून ते नुस्तें मारून सकाळी खूब जाण ते करतात. पूण तेचेर आयज काल फट चलना. लोक आमचो बारीक बारीक धंदो बारीक बारीक रेस्टॉरंट घालतात दर्याक ते आमच्या मनान धरून हांव एक ह्याच मनशार रावन उपकार मागता, एक हेल्प मागता गव्हर्मेंटाचो की आमकां खंय तरी एक बरो वे आवट काडून आमची सगळी घरां आमचे रेस्टॉरंट हो वॉट एवर बिझनेस वी आर डुईंग ते वाटावचे म्हणून. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 31.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 18.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. सपदरी नाशिक सोलापूर कॉरिडोर आणि ओडिशाच्या NH 326 रुंदीकरणाच्या प्रकल्पाक केंद्रीय मंत्रिमंडळाचो 5वो बावटो. अस्तंत बंगालान जावपी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर राजकीय रणनीती थारावपाक केंद्रीय मंत्री अमित शाह अस्तंत बंगालान भाजपा कार्यकर्त्यांबरोबर केल्यो बसका. गोंयच्या 3ऱ्या जिल्ह्याक कुशावती नांव अधिसूचीत. गोंयची संस्कृताय दायज दर्शवपी जिल्लो म्हूण मुखेलमंत्र्यांनी केलें वर्णन.
नव्यान वेंचून आयिल्ल्या जिल्लो पंचायत वांगड्यांनी घेतलो सोपूत। जिल्हा पंचायत वांगड्यांनी ग्रामसभांक आपली उपस्थिती लावची, मुखेलमंत्र्यांनी केली सुचोवणी। नव्या वर्सा येवकार दिवपा खातीर पर्यटक तशेंच शासकीय यंत्रणा आसा सज्ज। गोंयांत बॉलिवूड कलाकारांच्या उपस्थितीन जातल्यो नाच आनी संगीताच्यो कार्यावळी। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार। भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता।